आय एम थँकफूल फॉर बाबरेश्वर देवस्थान कमिटी. हांव देवाक पांय पडपाक आयिल्लो तेन्ना तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलें की एक टॉयलेट बाथरुमाचें इनॉग्रेशन करपा खातीर. आनीक आय एम थँकफूल फॉर ऑल कमिटी मेंबर्स तेणें म्हाका फीट केलो. आय मीन ताणें म्हाका एक इतलो चान्स दिलो इनॉग्रेशन करपा खातीर. थँक्यू व्हेरी मच सर. आनी हांगा एक्चुली टॉयलेट जाय आशिल्लें. हांगा सर्व करतालो 2 वर्सां पयलीं. सो हांगा टॉयलेट 2-3 जात्रा आमी केलो. हांगा टॉयलेट भायलो हाडचो पडटालो आनी इट वॉज नॉट गेटिंग क्लियर प्रॉपरली. आतां टॉयलेट नवो जाला सो भावीक येतले वॉशरूम यूज करून आपले आमी टोटल उदक बी सगळें आहा 24/7 उदक आसतलें म्हणून सांगलां. सो इट इज गूड फॉर भाविकांक पासून आनी गांवच्या लोकांक. हांगा स्मशान भुमी आहा ते टॉयलेट वाटेर करताले आतां दे कॅन यूज. इवन ट्युरिस्ट हू कमींग ऑन द बीच दे कॅन यूज दीस फॅसिलिटीज. म्हाका दिसता सारकें न्ही. म्हाजी कमिटी मेंबर्स तो हांव चड जीव बादोळीक म्हणटा. योगायोगान तो हांगा येयलो. फाटल्या फाराकूय असोच हांगा जात्रेक पयलोच येयलो आनी बरें काम करून गेलो. तो देवाक जे मनशाक तातूंत जाता म्हणटा पळय तशें म्हाका दिसलें की तो बरें हितून बऱ्या मनान घेवपा वलो. पर आमच्या मनान जालें की सहभागू धरून हें करया म्हणून. कित्याक आमी देवाच्या फंडासून बांदलेले आहा. तर आमी हांगा खूब गैरसोय जाताली. लोक हांगा भायर वयताले आनी येताना खुबशे लोकांची गैरसोय जाताली. ती आमी एक कमिटी डिसिजन घेतलें की हांगा एक आमी बरोसो टॉयलेट बांदया आनी लोकांक ही सोय करया म्हणून. ती सोय केल्ली आमी. तशीच आमी फाटल्यान आमच्या बाबरेश्वर देवस्थान आमची स्मशान भुमी आहा थंय हांगा 9 आनी 10 दिसांक लागून आमी एक धाकटी शेड मारल्या. थंयसर गैरसोय जाताली ती आमी आमच्या देवस्थान कमिटीच्या हितून मारल्या. तशेंच आमचे पंचायत कलामत पंचायतीन आमकां आमची पेंडींग करून दिला. तशेंच फूल रिन्युवेशन करून दिल्या. तशेंच फुडल्यान पेवर्स घालून दिल्या आनी हांगा लायटी घालून दिल्या आनी खुबशें काम आमी केलां. आमच्या बाबरेश्वर देवस्थानची जात्रा आसा आणि ह्या जात्रेच्या निमित्तान जी आमची हांगासरली जी कमिटी आहा ह्या कमिटीचे खरेंच कौतुक करण्यासारखे आसा. कारण गेली अनेक वर्सां लोकांची हांगा मागणी आसली की हांगा एक शौचालय बरें आसचें म्हणून. परंतु आमी आदी टेम्पररी हाडटाले पूण ह्या कमिटीन फुडाकार घेवन हे जे शौचालय महिला खात्यान पुरुषा खातीर केले अत्यंत गरजेची वस्त अशी केली हा. त्या शिवाय आमचे जे हांगर देवस्थान फुडल्यानची जागा आसली तेचे पळय जे कितें सौंदर्यीकरण केल्लें आहा ते खरेंच वाखाणण्यासारखे केल्ले आहा. आनी ह्या कमिटीन दाखोवन दिल्लें आहा की बाबा आमी कितें तरी बरें काम करता. आनी खरेंच तुमच्या सगळ्याच्या वतीन कोळुणकरच्या वतीन आमच्या ह्या देवस्थानाच्या कमिटीचें हांव खरेंच अभिनंदन करता. आनी देवान तांकां बाबरेश्वरान सुख आनी शांती दिवची. तशेंच तुमकां आमकां सगळ्यांक सुख शांती दिवची आनी तेंच्या हातीन बरें बरें कितें कार्य जावचें अशें हांव अपेक्षा करता.